इस्रायली अटालाक परत ड्रग्सासहित अटक. शिवोले भाड्याच्या घरात. एएनसीची रेड. 8,70,000चे ड्रग्स, 40,000 कॅश जप्त. 5 दिवसांची पोलीस कस्टडी. फक्त साखळेच न्ही, सगळे गोंयचो विचार करता फुडले 2 वर्सात कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं 5,000 मायज नोकऱ्यो. हेर खात्यांनी 10,000. मुख्यमंत्री उलयलो. ऑनलायन IPL बॅटिंगा आड पुलिसांची कारवाय. 5 रॅकेटेरांक अटक. सुकूर आनी परवरे कारवाय. मोबायल, लॅपटॉप धरून 2,60,000चो माल जप्त. सोमारा 7 एप्रिलाक 10वेचे परीक्षेचो निकाल. सांजे 5 वरांचेर वेबसायटीर निकाल. बोर्डाची परीक्षा जावन 15 म्हऱ्यान निकाल. 18,838 भुरगे परीक्षेक. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो निर्णय मुख्यमंत्र्याचो. हांव कांयच उलोवंक सोदिना. सभापती तवडकार म्हणटा मोगोचे नाका काणकोणचे विचारात. गोंयांत फुडले 4 दीस कालोराच्या ल्हाराची. गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. दुसऱ्या वटेन शेनवारा पेडण्या फोंड्या वाळपय पावसाची हाजेरी. वक्फ कायदो दुरुस्ती आड AIMIM काँग्रेस आपाचे खासदार सुप्रीम कोर्टात. दुरुस्ती असंविधानीक. मुस्लिमांच्या हक्का आड म्हूण दावो. बिहारात JDUत फूट. भारत श्रीलंकेमधी महत्वाची डिफेन्स कबलात. भारताच्या आड श्रीलंकेच्या वाठाराचो उपेग जावंक दिवचो ना. दिसनायकेचे प्रधानमंत्री मोदीक उतर. मोदीक मित्रा विभूषण पुरस्कार. ट्रम्पाचे देशवार. टॅरिफ वाडीन. संवसारीक मंदीची स्थिती. चीनान अमेरिकेक लायली 34% रिटेलेटरी ड्युटी. WTOत चीनाचो दावो. संवसारीक मार्केटात धाकधूक. म्यानमार भूकंपात मरणाचो आंकडो 3,300 पार. एकवटीत राष्ट्रसंघाचो उलो. म्यानमाराक मजत करूंक हेर देशांनी फुडें सरचे. भारताचो मजतीक नेट.